चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड आयच्या मणकामत्या कार्यावळींक तुमकां समेस्ताक माई मोगाचो आनी उर्बी उरीत येवकार सगळ्यांक नमस्कार. पालकाची सेवा कोत्ता कोत्ता जायतें कितें आमकां दिसून येता. जायते मानेस्त जाणी पालकाचेर अखंड आपली पावलां दवरून ह्या पालकाची सेवा केल्या. तसलोच एक बोलवंत मनीस जाचे विचार आपल्या लिखणेंतल्यान लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. ताची आमी भेट घेवया, ताचे विचार आयकून घेवया. होच तो मानेस्त मनीस कायतानो पेरेरा हो गांवांत मेर्शेचो. ताणें आपलें शिकप पुर्तुगेजींतल्यान घेतलें. एस.एस.सी. मेरेन तो शिकलो. सरकारी कचेरींत तलाटी म्हूण तो वावुरतालो. खरोच प्रामाणीक मनीस. ताणें 35 वर्सां ह्या वावरांत आपलें योगदान दिलें. त्या उपरांत तो रिटायर जावंक ना, पूण समाजांत जें करप्शन जाता ताचेर निशेध मारूंक ताणें आपूण रिटायर जावचे पयलीं VRS घेतलो आनी तो भायर सरलो. पूण ताचे मोदें ताणें जायते तियात्र बरोवन पालकाचेर हाडले. हें तुवें कितें केलें? आपस्वार्थी, वजन, उगडास, तुकाय तेंच आकांत म्हाका जाप जाय, तांकां सुदरावंक जाय, दिसता तशें नासता, पवित्र पापी, मोग दाखोवंक जाय. हे ताचे गाजलेले तियात्र. त्या भायर ताणें एकांकिका बरयल्यो परिस्थितीक लागून, भुकेक लागून, सर्विसेक लागून, दोतीक लागून, आनीक ताणें एक नाटकूय बरोवन सादर केलें. त्या भायर ताणें बेपत्ता हो एक तियात्र बरोवन लोकां मुखार हाडलो. शेतकामती हें अशें चलता, मोग दाखोवंक जाय, स्वाभिमान हे ताचे संगीत खेळ रेडिओचेर गाजले. हो एक महान मनीस जाणें ही पालकाची सेवा वेगळे पद्दतीन केल्या. कायतान बाब, आयच्या कार्यावळींत माये मोगाचो येवकार. तुका येवकार. देव बरें करूं. खरेंच कायतान बाब, तुमकां भेटल्या उपरांत तुजो जो वावर आसा तो आमी उजवाडांत हाडपाचो प्रयत्न करतात. तुवें जायतें लिखाण केलां, पुस्तकां तुजीं छापून आयल्यांत. जायते जाण आमचे तियात्रिस्ट आसात ते आपलो 1-4 तियात्र केले काय ना तातले थोडे थोडे काडून आनीक तियात्र बरोवन लोकां मुखार हाडलो अशें दाखयतात. पूण खरें तें ताणें बरयलेलें तातलेंच थोडे थोडे विचून. पूण तुवें पुस्तकाच्या रुपान छापून हाडल्या उपरांत तुका कांयच चान्स पडना. त्या भायर तुवें एक कादंबरी छापून हाडल्या. हय, तेचें नांव आकांत. आकांत हो आकांत म्हजो एक तियात्र आसलो. तो आमी स्टेजीर 4-5 पार्ट केलो. हांवें चिंतलें मागीर हें तियात्र हें केलें जाल्यार ताका व्हडलोसो होप आसना. म्हूण चिंतलें हांवें एक कादंबरी करपाक. म्हळ्यार तितून हांवें आनी कितें कितें आनीक म्हज्या पदरचें गुंतलें म्हूण तियात्रा भायर आनी एक स्टोरी केली. कायतान बाब, खरेंच ह्या तियात्रांचो मोग तुका कसो लागलो? म्हाजो पाय तियात्र कोरी, पूण ताका तियात्र करपाक आदार हांव दितालो कहो. म्हणजे प्रॉम्प्टींग आनी कितें. पूण तेजें तियात्र एकूय आतां ना. ताणें सुमार 10 तियात्र बरयले. तुज्या पायचें नांव? जॉन पॉल पेरेरा. म्हणटच तुज्या पायच्या उदेशी हे गूण तुका येयले. कायतान बाब, आयज तुजी पिराय कितली? म्हाका 72 वर्सां जालीं. तर ह्या तियात्राचें पयलें लिखाण तुवें खंयच्या वर्साक केलें? सुमार हांव 22 वर्सांचो आसतना. 22 वर्सांचो आसतना.
तर पयलो तियात्र तुवें बरयला तेन्ना तुका कोण कोणाचो आदार मेवलो? हो म्हाका चडसो आदार हांव बरयतालो आनी मागीर हांव म्हाजे इश्ट एक ब्राझील सुवारीस आनी FX डायस हे जुझेफीन तियात्रिस्ताचो घोव तेंकडच्यान वाचून हो तो तियात्र तो सारको करी आनीक त्या उपरांत तुवें इस्टेजीर घालप त्या उपरांत इस्टेजीर घालप येसायो मारून पयलीं तूं फकत गांवांत तियात्र कोत्तालो काय तुवें डायरेक्ट कला अकादमीच्या सर्तींनी पयलो हांवें गांवांत तियात्र केलो हो हें तुवें कितें केलें म्हणटा पळय तो हांव पयलो सांतिनेज रावतालो थंय तियात्र केलो म्हणजे पांय थंय रावतालो थंय तियात्र केलो आनी पांय म्हाजो थंय तियात्र करी थंय हांवें हो तियात्र केलो ताणें बंद केल्या उपरांत तुज्या दर एका तियात्राची काणी तुवें वेगवेगळे पद्दतीन गुंतून हाडली? हय हो आतां हें तुवें कितें केलें हो तियात्र हांवें असोच चिंत्ता 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 बरयल्या उपरांत तो थंय सांतिनेज दाखयल्या उपरांत हितून कला अकादेमीचें कॉम्पिटिशनाक कला अकादेमीन सुरू जाली आनी हो तियात्र पयलेच फावट हांवें कला अकादेमीच्या इस्पर्धेन घातलो आनी तेन्ना ती इस्पर्धा जुंता हावजान जाली थंय जातालें थिएटर नासलें मागीर थिएटरां हितून आमचें लायट हावज आमचें थंय जाली इगोर्जे मुखार ना हांगा आतां हें आहा न्हू जुंता हावजा कडेन थंय कुशीक थंय बांदलेलें थंय जालें आनी मागीर उपरांत कला अकादेमी हिंगा तर त्या वेळार तुजे बरोबर जे कलाकार आसले तांचो तुका उगडास आसतलो? हय थोड्यांचो आहा थोडे ना सोंपले ते जायते हे आतां पळय FX डायस म्हणटा तियात्र जुझेफिनाचो घोव आनी ब्राझील सुवारीस हे म्हाजे खांबे कहे आनी एकलो म्हाजो जॉनी F म्हणून कांतोरिस्त तो भुरगोसाण तियात्रान म्हाका नाचला आनी ह्या तियात्रान नाचून ताणें 4 फावट फर्स्ट प्रायज घेतल्या सिंगिंगाक कांतार करपाक. आनी तेन्ना मुजगांची एरेंजमेंट मुजग कशें ऑर्गनायज करूंक येताले? हांव वचोन सांगतालें पयलो आमचो मेर्शेचो आझावेद म्हणून तो मागीर कोत्ताचो चेडो बाबाजी कोत्ता म्हणटा तो आनी मागीर म्हाज्या सगल्या शोंक आग्नेल डायस सोंपलोलो ताणें हात मारले आनी ताकाय प्रायज मेवलें फर्स्ट प्रायज मेवलो बरो वाजोवप. तुजी खंयची तरी एका तियात्राची काणी तुका उगडास आसतली? तितली आतां उगड आसना कित्याक हांव दुयेंत जाल्या उपरांत मातसो विसर पडलो. मोगाक लागून सर्विसेक लागून अश्यो कितें तरी म्हणजे ह्या कथेंतल्यान तुजे काळजांतले उमाळे तूं मुखार हाडूंक सोदतालो? आतां एकूच म्हाका उगड आसा एकाच कांताराचो तेंय जाल्यार सारकें जाता जाल्यार नकळो पयल्या तियात्रांतलें हें तुवें कितें केलें त्या कांताराचो मातसो म्हाका उगड आसा. रागाराव जावची ना तुजेर सोपूत दिला नेकेत्रांचेर बसोन आमी दर्याचेर देगेर मोगूय म्हजो आसा तुजेर. हय तुकाय जायतें कुस्तार पडटा तुजी पिराय तितली जाल्या आनीक घडये दुयेंतूय आसतलो. आनी म्हाका कडेन कांतार म्हणूंक सारकें जायना कित्याक हांव कांतार शिकयतां आनी बरोवनूय थोड्यांक दिता पूण म्हाका कडेन म्हणोंक जायना कित्याक म्हाका आजमाचें येतालें ल्हान आसतना ताका लागून तो हुस्कार आनी मातशें दिसाफिनात कहें जाता. पूण ह्या तुज्या तियात्रांतले कांत तूंच कंपोज करतालो? हय हांव कांतूच कंपोज करतालो आनी ताका ट्यून चडशे संपलोलो म्हाजो म्युजिशियन आग्नेल डायस हो घालतालो. कायतान बाब आयज तियात्र जाता तें तूं पळयता आसतलो?
हय थोडे पळयता थोडे पळयना कित्याक सावथेक लागून येवंक मेळना. पूण जे भाशेन तूं तुजें लिखाण कोत्तालो त्याच धर्तीचें लिखाण आयजूय तियात्रांनी जाता काय आयचो तियात्र मातसो वेगळो कितें जाला? आयचो तियात्र मातसो वेगळो जाला पूण तितून कॉमेडीची पळय तियात्रांत घालता ती ते काणयेच्या बरोबर आसना. ती वेगळी आसता. वेगळी आसता आनी अशें जावं उपकारना. काणयेक लागता पळय तसलीच कॉमेडी बरोवंक जायी आनी ती बरोवपाक बरेच त्रास जाता कित्याक ती कॉमेडी ताका लिंक म्हणजे पाडतीक आनी ते हिस्टोरीक लिंक जावंक जायी तशी. पूण आयची कॉमेडी खरें म्हटल्यार जो तियात्राचो जो फॉर्मेट आसलो तातूंत ती बसना. बसना तातूंत बसना. ताका लागून हांव आमच्या तियात्र भावांक मागतां आनी जे आतां कोण नये वयर सोदता तेणी मातशें चिंतून ही कॉमेडी पाडतीक लागता तशीच बरोवन घालूंक जाय. आयचो जो तियात्र आसा जो कांताराच्या बाबतींतल्यान तुजें मत कितें? कांतारान तर आतां नवे कलाकार आहा पळय ते भोव बरें गायता. ते चड करून थोडे कांतरिस्ट आहा ते सोल्फा पासून शिकलेले आहा ताका लागून तांकां बऱ्याक पडटा. हांवें म्हटलेलें की तुवें रिटायर जावचे पयलींच तुजी सर्वीस सोडली हाचें मुखेल कारण कितें? मुखेल कारण हें करप्शन. कितें म्हाका म्हाजे सुपिरियर कोण पळय सांगताले तें कडच्यान पयशे माग आमकां दी हें म्हाका आवडना. ताका लागून हांवेंच म्हटलें हांव रिटायर जातलो आनी हांव रिटायर जावन बरें जालें कित्याक म्हाका मातशें चिंतूंक मेवलें. थोडे तियात्र बरयले थोड्यो कादंबरी बरयली आनी मातशें लोकां मुखार दवरल्यो. कायतान बाब हे तुजे पायच्या उद्देशीन तुका गूण आयले म्हणटोच तुजे गूण तुजे कुटुंबान तुज्या भुरग्यांक आयलेत आसतले? हय म्हज्या नातरांक चेडवाच्या भुरग्यांक ती दोगां चेडवां दोगांय तियात्रान काम कोत्ता. एकले फिल्मान पासून काम कोत्ता. आतां आमच्या रोज फनान डायरेक्ट केलां तेज्या भाग केलां. तेजें नांव एलएनसी आनी दुसऱ्याचें नांव रेमिजिया. तांकां प्रायज मेवला. रेमिजिया हेका प्रायज मेवला तो आवित फेर्नांडीसाच्या तियात्रान. कायतान बाब तुवें तुजें स्वताचें तियात्र बरयल्या उपरांत तूं खूब खुशाल जालो आसतलो. हय पूण हातूंत भितर केन्नाय आमी बरयता आसतना आमकांय समजता आवडीचो असो तियात्र तुजो खंयचो? आवडीचो तियात्र म्हाजो म्हाका जाप जाय. हो तियात्र म्हाजो सिलेक्ट जालो भोपालाक वचून आनी थंय आमी करून दाखयलो थंय. हाचें मूळ कारण कितें? मूळ कारण म्हणजे म्हाजो एक डिटर्मिनेशन म्हणजे तियात्राची मोग आनी म्हाजे एक्टर जे म्हाज्या बरोबर आहले तेंचो सांगात तेणी म्हाका सांगात दिलो ताका लागून हांव इतल्या वयर पावलो. तुवें बरोवन सादर केलेले तियात्र कला अकादमीच्या तियात्र सर्तींनी आयले तर आतां जे भाशेन सेटींग जाता तेच भाशेन आदीं सेटींग आसलें? ना हांव म्हाज्या तियात्रान स्पेशल सेटींग कोत्तालो. म्हळ्यार हांव फ्रेमी बा करून म्हाका जाय तसलो तांकां पेंट मारून ते हांव लायतालो आनी त्या कामाक म्हाका म्हाजो भाई आदार दितालो भावूय आदार दिताले. तशें हे आमचे ब्राजील सुवारीस तेचो आनी एका तियात्रान ब्राजील सुवारीसाका सेटिंगाक फस्ट प्रायज मेवला. ह्या बेपत्ता म्हणटा ताका त्या तियात्रान. पळय आतां स्वताचें अशें सेटींग तयार करून त्या काळार तूं दाखयतालो. एक गजाल म्हणल्यार तुजी आर्थीक परिस्थिती मातशी बरी आसली कारण तूं नोकरी करतालो. पूण हे जे तियात्र सर्तींनी
येतात तांकां सगळ्यांकूच जमनासलें. ना जमना कित्याक आनी तें दवरपाकूय सुवात आसना. सेटींग जालें जाल्यार त्यो दवरल्या थंय दवरना वय थंय वावती खाता आनी कितें जाता आनी अशें सेटींग मागीर पिड्यार जालें. आतां म्हाका कडेन कांयच ना. पूण सर्तींनी वेतालो हे सगळें तूं सांबाळतालो आनीक ही सगळें गिन्यान केन्ना तरी ह्या तियात्रा वयर तुवें कितें तरी शिकप केलेलें? होय, कला अकादेमीन हांवें 3-4 फावट भाग घेतला. एक्टींग, सेटींग, मागीर डायरेक्शन आनी कशें उलोवंक जाय पळय तें स्पीच. तितून पयलोच फावट दामू केंकरे संपलोलो दामू केंकरे ते कडच्यान हांवें हें घेतलें शिकप घेतलें. आनी तेन्ना म्हाज्या 2-3 वावुरप्यांकूय तियात्र काम करप्यांक हांवें आपोवन हाडलें, तुमी हितून हें कर म्हणून भाग घेया म्हणून. कित्याक हें बरें तियात्राचेर फुडें वचपाक. कायतान बाब, आमी जायते उलयतात, जायत्या हातूंनी भासाभास करतात, पूण जे भाशेन तुवें म्हटलां कला अकादेमीच्या शिबिरांतल्यान जायतें कितें गिन्यान मेवता आनी आमी तें घेवपाची गरज आसा. पूण हें घेतल्या उपरांत खरेंच तुका तुजें तियात्र सादरीकरणाक फायदेशीर जालें? होय जालें. तें हें घेता आसतनाच ही म्हाका जाप जाय तियात्राक म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो फकत ह्या शिबिराक लागून. कित्याक हांव कितें करता तो हांवूच जाण आसलो न्हू, पूण लोकांक कशें बरें दिसता तें ह्या मनशांनी दाखयलें. एक माधव वाटवे म्हणून ते कडच्यानूय हांवें घेतलें शिकप. आनीक एक पिक्चरांनी काम करपी, पूण आतां ताचो उगड आसना. तेजी बायल पिक्चरांनी काम करता, तेज्या नांवाचो उगड आसना. कायतान बाब, समाजांत जायतें कितें वायट जाता ताची तुका वीट येताली, ताची तुका तिडक मारताली. आनीक हे तिडकीक लागूनच जेन्ना तुका ब्रायब करपाचो प्रयत्न केलो, तुका दुडू दिवन हो भ्रश्टाचार वाडोवपाचो प्रयत्न करताले, त्या कारणाक लागून तुवें ह्या सर्विसेचो त्याग केलो, तुवें वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलो आनी तूं कुशीन चल्लो. पूण हे तिडकींतल्यान कितें तरी पालकाचेर रावन समाजाक दिवपाचो तुवें प्रयत्न केलो? हांवें एका तियात्रांत तशें केलां. तितून एका पुलीस तो प्रमाणीक आसतना ताका हाडून ब्रायब दिता. पूण ती ब्रायब कितें ताणें दिता म्हणून म्हाका सांगलें. म्हणचे हांव तितून इन्स्पेक्टर आसलो, पूण हांवें ताका कितें केलें, ताका एक बूक दिली, तूं हो बूक घे आनी ते पयशे ह्या बुकान घाल आनी तूं घेवन चल. अशी ती काणी केली. पूण आतां केन्ना तरी तुका आयज आमी आमच्या देशाचेर नदर मारता आसतना जायतें वायट आमकां दिश्टी पडून येता, हाचेर आजुनूय तुजें पेन हातीन धरून तुवें कितें तरी बरोवपाचो? हांव प्रयत्न करूंक सोदतां, पूण म्हाका दिसना म्हाका कडेन जायत म्हूण. कितें आतां कितें पळय चल्लां तें पॉलिटिकल आनी दुसऱ्या हितून जें पळय चल्लां ब्रायबाचें, तेजेर म्हाका दिसना तें काबार जायत म्हणून. कित्याक मुळाकूच तर झाडाच्या कीळ लागली जाल्यार तें झाड वाडोवंक शकना. हें चलतलें, चलत रावतलें म्हाका जाल्यार दिसता. कितें कायतान बाब, एक गजाल ह्या खिणांत तुजे लागीं खास हांव जाणून घेवंक सोदतां, ती म्हटल्यार तुजी पिराय आनी तुजे तियात्रांतलो अनुभव. फाटल्या साबार जे तियात्र बरोवणार आमचे म्हालगडे आमचे मदले सोंपून गेल्यात, ताणें तेन्ना इलेक्ट्रॉनीक मिडिया नासली, जावं फावो तितली ही पत्रकाय नासलीं. म्हणटच तियात्रांतल्यान जें कितें बाजारांत घडटा, जें कितें गांवांत घडटा, जूंय कितें वायट घडटा,
तें सांजे त्या तियात्रांतल्यान लोकां मुखार हाडटाले असो तुवें केन्ना तरी प्रयत्न केला? हांवें आजून तसो करूंक ना आनी कित्याक ह्या फुडें जावंच ना कित्याक आतां हांव बरोवंक सोदिना आनी बरयलोय जाल्यार ते उरोना बूक वावती खाता आनी कितें जाता आनी कितें वय जाता. पूण तुवें आदीं तूं तियात्र पळयतालो तातूंत अश्यो घडण्यो दिश्टी पडटाल्यो? वय चड करून एम बॉयराच्या तियात्रान मागीर जॉन क्लाराच्या तियात्रान हांवें पळयल्या. पूण खरेंच अशें येवपाची गरज आसा आजुनूय तितलोच वाव आसा? वय जो पळय कोण पॉलिटिकल वा तियात्र बरयता आनी आतांच्या भुरग्यांनी तेजेर चिंतूंक जाय आनी तें बरोवंक जाय. कायतन बाब तुवें पुर्तुगेजींतल्यान शिकप घेतलें त्या उपरांत तुवें SSC केली आनीक सरकारी तुका नोकरी मेळ्ळी पूण ह्या शिंकपाचो वालोर खरेंच आमच्या ह्या तियात्रांत आमकां उपयोगी पडटा? चडसो पडटाय आनी पडनाय अशें म्हणूंक जाता कित्याक शिकल्या उपरांत स्वताची बूद येता ते बुदींतल्यान बरोवंक जाय बरोवप भायर सरता आनी थोडे फावट कितें जाता थोड्यांक अशी आसता जल्मानूच ताणें एक बूद आसता बरोवपाची. तुवें आयज तुवें लिखाण केलां म्हणटच तुवें स्वताची अशीं पुस्तकांय छापून हाडलीं तियात्राची जावं ती कादंबरी. तुवें दुसऱ्याचें वाचप केन्ना तरी केलें काय फकत तूं तुज्याच मनान तूं फुडें वचत रावलो? ना हांव रेजिनाल्ड फेर्नांडीस हेजी रोमांस वाचतालो आदीं आनी आतां तें मेळना म्हणटच वाजिना पूण तेजेय रोमांसीन एक आतें कितें मेवतालें वाचूंक म्हणजे थोडे आतां म्हणटात तेजी कोंकणी सारकी ना हें ना पूण तेजे पळय तो बरयतालो त्या हितूंतल्यान तो सगळी एक मांडावळ कशी एक सृश्टीची हें दाखयतालो देखावे बरोवपांतल्यान आपल्या आनी तातूंत एक भिरांकूळ खीण आसतालो आनी एक फावट हांव रातची बावाजीत जाल्यार एक फावट हें तरी मुतंग जालें जाल्यार भिरांत दिसताली भायर सरोंक. पूण हाचो तुका तुज्या लिखाणाक खंय तरी फायदो जाला असो दिसता तुका? फायदो जाला म्हण तें ही आतां पळय कादंबरी बरयता आसतना तेजो हांवें फायदो म्हाज्या मतींतल्या मतीनूच घेतला हें अशें 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 जावंक जाय म्हणजे एक आकांत कादंबरीचेर एक हांवें एक अशें मेलेले बायलेची येवप तेज्या घोवाक तें दिश्टी पडप ती हें हांवें तितून केलां म्हणजे तिका घोवाक आपल्या मिसाक आपोवप आपल्या मन्नाच्या मिसाक आपप आनी घेवन वचप आनी तिचें नांव घेवन पाजरीन तें नांव तिचें वाजप हें हांवें हें केलां पूण हें कल्पनीक. कायतन बाब बरो उगडास जालो. आमच्या तियात्राक जायतीं आंगां आसतात म्हणटच ह्या सगळ्या आंगाचें गिन्यान आसप गरजेचें आनी हें चड गरजेचें कित्याक आतां हांवें इतलें तियात्र बरयलें म्हाका पासून तितली हें ना तांक ना तें मुखार फुडें व्हरपाक म्हळ्यार सेटींग एक्टींग मेकअप मागीर तुजें तोंडाचे हावभाव कशें करचे हें करचें ताका खूब सॅड तूं आतां रागानूय उलयता पूण हांव तुका कडेन म्हाका तुजो राग येयला पूण हांव तुका हांसोन सांगता कितें तो राग हांव तुका दाखयना पूण म्हाज्या मनान तो हांवें फील करूंक जाय. तूं स्वता कसो सॅट तयार करतलो म्हणटच म्हाका आनीक एक उगडास येता की
जी काणी तुजी आसता तेच भशेन त्या काणयेक सोबो सारको तूं सेटाक ते कलर मारतालो. हय 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 ताका तसलोच कलर जावो. आतां समज म्हाका जाप जाय ह्या तियात्राक लागून हांवें सेट ऑरेंज कहो केलोलो. म्हणजे तेजी ही चेडवाची पळय आवय आहली ती क्रूक कशी, म्हणजे तुका तोंडार बरी पण फाटल्यान तुका हें करपी. म्हणजे आपल्या चेडवाकूच ती गरिबा कोणें काजार करूंक सोदिना तिकाय आपलेच भाशेन व्हडलो मिलियनार जावं भाटकार जावं अशें तें हांवें दाखयलां. तें गरीब चेडूं गरीब चेड्याचो मोग कोत्ता ताका लागून तें तिका घरांतल्या रुमान बंद करून दवरता. पूण ह्यो सगल्यो गजाली जाल्यो आमच्यो थिएटरांतल्यो. आमी आमच्या घरा लागीं या तुज्या कुटुंबान तुजे पूत जे आसात तांकां हे केन्ना तरी तियात्र न्हेसपाचो योग मेळोंक ना. हय म्हाजो पूत म्हाज्या बरोबर सेटिंगेक म्हाका आदार करी. तसो आतां तो काजार जावन तेजी बायल हें कस्ट्युम्स तें सांबाळटाली. आनी म्हजी चेड्याचीं भुरगीं आहा तुका एक चेडो आनी एक चेडूं. चेडो आहा तो आतां उणें 14-15 वर्सांचो. तो रेबेक शिकता आनी ताणें तियात्रांत काम केलां. त्या नातिनूय तियात्रांत काम केलां. आवीत फेर्नांडीसाच्या भुरगीं आसतना. कायतान बाब खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनीक तुजे हे तियात्रांतले अनुभव आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. त्या पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तुकांय देव बरें करूं म्हणटा. म्हाजी मुलाकात घेतली. आनी इतल्यानूच कायतान पेरेरा सांगताक आयची माणकामोत्या कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड.